डबल्या डिपार्टमेंटान बरेच वर्सां पयलीं म्हणजे साळावली डॅम घेतला तेन्ना कॅनल बांदपाक लागून म्हज्या हिसपान 40 लाख वयर मोर दॅन 40 लाख वयर जमीन जी आसा ती एक्वायर केल्ली आनीक ताचे डिटेल्स सर्वे करून डिमार्केशन करपाचें म्युटेशन करपाचें पार्टिशन करपाचें हें कांय करूनाशिल्लें. सो आमी फाटल्या 7-8 म्हयन्याक कागाळाच्या आदारान हें काम सुरू केलें. ताका लागून मागीर सर्वे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे ऑफिसर्स आमी डबल्या ऑफिसर्स अशे पद्दतीन सगळ्यांचे आमची 3 मिटींग घेतल्यो. आय थिंक टुडे वॉज द 3rd मिटींग. आज 3री मिटींग आसा. अजून मातुकड्याक वयर चडपाक जाय इतलें काम उरिल्लें आसा. म्हाका दिसता की आमकां सांगपाचें टार्गेट की 15 डिसेंबर पर्यंत काम सोंपपाक जाय. जेणे करून सगळी एरिया जी आसा पळय ती आमकां फेन्स करपाक जाय. कारण 40 ते 50 लाख एरिया इज नॉट अ स्मॉल एरिया. आनीक ही एरिया आमकां फेन्स करपाक जाय, ही एरिया आमकां सांबाळपाक जाय. आनी एट द सेम टायम आमकां शेतकऱ्यांक जो कितें आदार दिवपाक जाय पळय ऑफकोर्स सर्वे आनी शेतकऱ्यांक आदार वेगळे जाता. पूण तरी आसतना हांव अशें म्हणत की ही सर्वेचें खूब म्हत्वाचें. कारण एकदां हातूंतल्यान भायर सरले न्ही मागीर आमचे अधिकारी जे आसात पळय हांवें पयर नॉर्थाक गेल्ले कडेन म्हटलां 50,000 हेक्टर जमीन सुभाष शिरोडकरान सेट केलं टार्गेट टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन. कारण म्हजे कडेन अधिकार आसा, सरकारान अधिकार हो दिल्लो आसा डबल्या डिपार्टमेंटा मार्फत लोकांक शेतकरी लोकांक जाय जाय ती मदत करपाची. आनी ते मुळे फाल्यां 1.5 वर्सां पर्यंत आमकां 50,000 हेक्टर हांव म्हणजे म्हाका एक कलिग्स जे आसात पळय आमदार तांकांय कॉन्टेक्ट करता, JDPM तांकांय कॉन्टेक्ट करता, NGOs आसा तांकां कॉन्टेक्ट करता. कारण 50,000 हेक्टर्स एरिया म्हणजे जवळ जवळ 5 कोटी जातली. इतकी एरिया 5 कोटी स्क्वेअर मिटर एरिया ही अंडर कल्टिवेशन हाडप आनी तितली एरिया आसा आमचे कडेन. अंडर कमांड एरिया नॉर्थ आनी साऊथ दोन्ही कडेन सगळो एरिया आसा.